DPR कॅन्सल करूंक मागलेलो तेंचे कडेन अशें कितें? हय ते सगळे मागलेले आसा न्ही. आमी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स येयल्लो. हांव आसा डेलिगेशना भितर. आमी होम मिनिस्टराक मेवल्ले आनी आमी जल जीवन मिनिस्टराक मेवल्ले. आमच्यो मागणी 2 आशिल्ले. DPR तो कॅन्सल करपाकूच जाय. दुसरो मागणी आशिल्ली की इन बेसन उदक आसा तें कोणूय यूज करूंक शकता, कोण हाडूंक शकना उदकांत न्हंयचे. पूण तें काडून दुसरे कडेन व्हरपाचें ना हें आमी ठाणपणान रावल्या. आनी म्हादय वॉटर ट्रिब्युनलान बेगिना करची ही बेगिना करची हें आमी मागल्या. कित्याक सी अल्टिमेटली ट्रिब्युनल जातरी इट इज अ ऑथॉरिटी. तितून आमचे मेंबर आसतले, तेंचे मेंबर आसतले आनी वी कॅन डिस्कस एंड फायंड सोल्युशन. पूण बेश्टे ऑफेंड जावपाक हें जावचें न्ही अशें वी आर इन्सिस्टींग ऑन म्हादय वॉटर ट्रिब्युनल. हें आमी इन्सिस्ट केल्लें आसा. So a lot of opposition was saying कि it was a waste of time and money. दॅट इज देयर रोल. ऑपोजिशन सी पयलीं सुवातेर हेच हॉलान जे हांव आज बसलेले आसा आमी ऑल लेजिस्लेचर मिटींग आपयले. ऑल लेजिस्लेचर मिटींग पार्टी न्ही. खंय तरी कोण काल हांवें स्टेटमेंट पयलो कोणा हांव तेजें नांव घेयना कोणाचें पूण खंय तरी स्टेटमेंट केलो की पार्टी आमकां व्हरोंक ना. आमी पार्टी आपोवना. CMन ऑल लेजिस्लेचर कित्याक तितून भितर सगळे पार्टी येयले न्ही. फाल्यां हो पार्टी आपयलो ना त्या पार्टी कोणाक जाय. सो लेजिस्लेचर आतां म्हाका दिसता सगळे पार्टीक जाता. सो इट वॉज कॉल्ड ऑल 40 लेजिस्लेचर. ते पयर 7 जाण येवना. बाकीचे कोण येयल्ले एक्सप्रेस करपाक इंडिविज्युअल पार्टी इंडिपेंडंटाक राजेश आमचो शेटये बाब आशिल्लो, MGPचो सुदीन बाब आशिल्लो, आमचे BJPचे हांव एक मंत्री 3 जाण आनी CM आशिल्ले. सो इट वॉज ऑल पार्टी डेलिगेशन वीच वेंट. पूण अनफॉर्च्युनेटली जे हांगा येवंक ना ते आमी तांकां इंट्रस्ट नासलो जातलो. सो आमी कितें तेजें आतां ते आमचेर तमळे मारता की PMन कितें अरे PMक आमी फाल्यां मेळूंक शकता. सो एड्रेस शूड गो फ्रॉम डावन टू अप न्ही. सो वेन दे गिवींग पॉझिटिव्ह रिजल्ट आनी पॉझिटिव्ह CMन सांगल्या भशेन ते आयकता. सो द क्वेश्चन ऑफ PM बिकॉज PM इज अवेअर ऑफ दीस इश्यू आनी PMन CWCक सांगूना दी म्हणून इट इज बिकम अ सिस्टम. सो वी हॅव अप्रोच द रायट फोरम. इफ रिक्वायर्ड PM वील गो टुमॉरो. सो आमकां पॉझिटिव्ह आउटकम मेळ्ळो. सो वी आर वर्किंग ऑन दॅट. विड्रॉ करता म्हणून सांगता की तुमी समजना हांव पयलीं सांगता आमचो डिमांड कितें आसलो की CWC विड्रॉ जे दिलां परमिशन तें विड्रॉ करचें. सेकेंड जें आशिल्लें की म्हादयचे बेसिनाचें उदक भायर वचपाक जायना. तिसरें जें आशिल्लें जो म्हादय ट्रिब्युनल बेगीन करचो. आतां म्हादय ट्रिब्युनल बेगीन करचो हो इश्यू जेन्ना आसा हे सगळे आमकां एश्युरन्स दिल्ले आसा. सो नाव वी आर फॉलोईंग अप. लास्ट 8-10 दिसांनी आमकां कळटलें हो इश्यू कितें म्हादय ट्रिब्युनलचो आतांच ना हो म्हादयचो आतांच ना. सो आमी इन द नेक्स्ट 8-10 डेज जर आमकां एक 10-8-10 दिसांनी हे इश्यूचे फुडें फॉलोअप करना परतून वयतले परतून प्रायम मिनिस्टराक मेळपाक जाल्यार प्रायम मिनिस्टर वयतले परतून तांकां मेळपाक जाल्यार वयतले. एंटायर डेलिगेशन जें आतां गेलां तीच डेलिगेशन फुडें फॉलो करीत रावतलें. ओपोजिशनाक कोणाक तुमी अरे ते येवंक ना आनी आमी खंय हाडले परत वचत जाल्यार तुमी तेणे सांगपा जाय आमी आमचें चुकलें म्हणपा जाय आनी आमी आतां येता म्हणपा जाय. येवं मरे कोण हाडयता पूण तेणें सांगपा न्ही. जेन्ना आपयले ऑपोजिशन म्हणल्यार कितें लेजिस्लेचर जे आसता ते लेजिस्लेटर तांकां आपयल्ले बाबा आपयले तेन्ना येवंक ना न्ही. मग तेंचें इंटेन्शन कितें आहा म्हणून खबर ना. सो आतां तेणी सांगलें न्ही आमचें येवंक ना आमी तेदूस आमी येवपाक जाय आमी चुकले आतां येवंक सोदता वेलकम मरे कितें प्रॉब्लम आसा आमचेंच तें सगळें.